पार्टी शरद पवारांचे बाबा अविनाश भोसले, the senior vice president and spokesperson, तसंच बाब रवींद्र, तो आमचो एक वाइस प्रेसिडेंट नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो SP शरद पवार साहेब, तसंच बाब रितेश आमच्या बरोबर आहा, यशवंत बाब, आणि तुमकां सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुम्ही मिडियाक आपयले आणि आयज तुम्ही हांगा हाजीर जाले, आणि आयज इतलोच देखून जोरान पावस झडोन 90% आयज गोंया पावस, हे तुफानाच्या ह्या टायमार तुम्ही आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुम्ही हाजीर जाले. देव बरें करूं म्हणटा हांव मिडियाक. आयज गोंयांत चोवपाक वचत जाल्यार भरपूर एक प्रॉब्लेम म्हणटा ते आसा. आता रिसेंटली एक शूटआउट जाली. रिसेंटली शूटआउट जावन आयज ह्या पेडणे गांवान हेजेर आयज भरपूर चर्चा देखून जाता. पूण आयज एक लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्ली दिसती पडटा, आनी पयलेच आमी उलयताले की लॉ अँड ऑर्डर गोंयांत कॉलेप्स. हाचेर कोणी सिरियस आसलेलो दिसती पडना. जाणेक एकलो एकामेकाक ब्लेम करता. आता ऑपोजिशन आमी आहाय म्हणटकच आमी हो मुद्दो घेवपाचो गरज, आनीक लोकांचे मदें हाडपाची गरज. आमी जाय ते सायलेंस रावले, पूण आमी दीस रात आमी बोबाट मारताले. लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाले गोंयांत. आता एकूच भिरांत दिसता, आमचें सुंदर गोंय, सुसेगाचें गोंय, ह्या आमच्या दुसऱ्या देशान आमकां सोर करूंक मेळना जाल्यार पुरो. कित्याक आमी दुसरे देश, दुसऱ्या आमच्यो स्टेट्स आहाय तेका कंपेर करपाक आमकां पडना जाल्यार पुरो. कित्याक आमी जाणाय ज्या ह्या बिहारचे वो भायल्या स्टेटांचे एजून येवन आनी तेंच्या गांव हितून कितें जाता ते हांव जाणाय. एक आमचे हे गोंय ते हेका आमी पावोवपाक शिरी पडना. ताका लागून हे लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ती मोस्ट इम्पॉर्टंट सारकी. ह्या पुलीस भावाक म्हणटा तो सारको म्हणटा तो एक हे जाला. रिसेंटली रामा काणकोणकाराचेर जाली, जायत्या लोकांनी बोबाट मारली. आता एक पाटी बोबाट मारले म्हणटा इश्यू तोंड जायत वयता, आनी एक म्हणटा ते कितें हे दुसरे आमचे कोण आहाय जे एका म्हणटा ती एक संवय जावन गेल्या की बाबा एक पाटी लोक उठता, दुसरे पाटी लोक बसतलो म्हणून उगी रावतलो. ना, तशें ना. हे लोकांक इजी घेवप ना. आयज तूं म्हाका एक सांगाय, आयज जरी तर हे तर शूटआउट जाले म्हणटच जो मनीस हे शूटआउट करपी, ह्या मनशाक हे शूट करपी ह्या मनशाक तर भिरांत आसली जाल्यार आयज हे शूटआउट जाताले आसले. अरे तेजेर जरी कोणाचोय सपोर्ट नासतना, कोणाचोय ताका आदार नासतना हे कोण मुखार वचना करपाक. देर शूड बी ए गॉडफादर बिहायंड. फाटल्यान तरी कोणी उरपा जावो, आनी तर फाटल्यान कोण ना जो कोत्तलो मनीस भिता. पुलीस म्हणटा ते सारखे सिरियस आसपा जाय. वेदर हे पुलीस सिरियसली आहाय काय, हे पयलो एक प्रश्न हे जाता. जेन्ना ह्या मनशान केलें ताका सारकी एक फास्ट मेवतली काय, हो एक प्रश्न जावन वयता. जो मनीस कोण करपाक मुखार वयता ताका कोणाची भिरांत आहा काय, ना जाल्यार आमचें गोंय गोंय म्हणून उरपाना. ताका लागून आमी म्हणटा, आमी रिक्वेस्ट करता होम मिनिस्टराक की तुमी हेजेर सारको म्हणटा तो एक पाऊल सारकें स्ट्रॉंग पाऊल मारपा जाय. आनी जो मनीस कोण करपाचो आहा, तो मनीस हे कितें करपाक मुखार वयता तो पयले तेणें 10 पाटी चिंतपाक जाय. बाबा आपणे तर कितें केलें जाल्यार आपणाक हे पडटली, आपणाक भिरांत आहा. ही भिरांत ना गोंयांत. कोण कोणाकूच कितें हें करपाक मुखार वयता. हे गोंय पयलें हे भाशेन नासलें.
गोंय हे भाशेन पयले नासले. हे गोंय आयज गोंय दुसऱ्या एका देशाक हे आमी सोर करपाक फायनली आमी टायम तोडो ना. हो केन्ना कितें जातले आनी केन्ना आमी सिरियसली रावतले ते कोणा खबर ना. एक पावटी गोंया लोक उठलो काय ना, कोण हुंय पडटलो कोण हुंय उरतलो कोणाक खबर ना. सो लोकांक लायटली हे घेवप ना. ताका लागून हांव म्हणटा आनी ताका लागून हांव एक गव्हर्मेंटा कडेन हांव रिक्वेस्ट मागता, जो स्ट्रिक्टली सारको म्हणटा तो स्ट्रिक्ट म्हणटा तो एक कायदो सारको जावपा जावो. आनी हो जर जायना, हो हेजेर जर आमी ते पावल मारना जाल्यार कोणाची कोणाक भिरांत पडपाक ना. आता रिसेंटली एक बेश्टो एक आवाज जालो, जो हो टॅरिफ हो वाडयता म्हणून इलेक्ट्रिसिटी. आता हांवें आयकलां अशेंच एक क्लॅरिफिकेशन एक मेवलां दिलां अशें म्हणून, कित्याक सांजची 5 आनी सकाळची 9. आता हे करपाक जे डोमेस्टीक एका करपाक लोकांक करपाक हेजेर पावल मारपाक गव्हर्मेंटाक कितें करूंक जाय काय, आनी तेवूय जाल्यार डोमेस्टिकाक. अरे गव्हर्मेंटान जेन्ना पयलो कायदो कितें करता जाल्यार चोवपा जावो. गरीब मनीस कितकोन त्रास काडटा तो चोवपा जावो. गरीब मनीस कितकोन तें बील फारीक कोत्ताले तें पळोवपा जाय. म्हाका दिसता असो चोवपाक गेल्यार देखून सांचे जे कमर्शियल जे आमचे आहा तांकां फायदो करपाक उठता काय गव्हर्मेंट, वो तांकां बेनिफीट जावपा जाय काय. अरे तुम डोमेस्टिकाक कित्याक वाडयता, कित्याक वाडोवपाक सोदता. आयज एक फॅमिली कडेन जे बिलां फारीक करूंक जायना मरे. अरे गव्हर्मेंट म्हणटा तो कितें पॉवर मिनिस्टरान हेजेर एक थोडे चिंतूंक जाय. कित्याक एक 4,000 5,000 बिल कोण फारीक कोत्ता. आनी हे बर्डन आमच्या ह्यांच्या गरिबांचेर ह्या फॅमिलीचेर बर्डन कित्याक आमी दिवपा जाय. जरी तर गव्हर्मेंट आयज आहा जाल्यार लोकांचे 10 जाणांचे बरें करपाक गव्हर्मेंट आहा. गव्हर्मेंट जर आहा जाल्यार फॅमिलीचे बरें जावचें हे सदांच काले गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय. गव्हर्मेंट हेजेर कांय चिंता काय, हेजेर स्टडी कोत्ता काय, हेजेर ना जाल्यार हे कितें आतां हे क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसा आतां दिलां. आयजूच क्लॅरिफिकेशन पावलां, पूण म्हाका कडेन कांयच ना एज अ ब्लॅक अँड व्हायट. बट हांवें आयकलां. पूण म्हाजी एक रिक्वेस्ट इतलेंच आहा, डोमेस्टीक हेका लोकांक गरिबांक ही बिलां फारीक करूंक जायना. जाता जाल्यार जो पॉवर मिनिस्टरांनी, जाता जाल्यार गव्हर्मेंटान गरिबांक जे बिल हे सुबेज येता ते कशें कंट्रोल करपाचें तेजेर स्टडी करा. ह्या एक फॅमिलीन 12 हजार पगार येता, सॉरी हे येता बिल येता, 14,000 येता. आमी बोलला, पूण हांव कितें म्हणटा, इतलो टॅरिफ वाडोवप आनी इतलो टॅरिफाचेर तुमी वचप हें टोटली सारकें ना. ताका लागून नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी SP शरद पवार ही आमी हेजेर आमी सारको एक निचो मानता, हे मानता की हे भाशेन गव्हर्मेंटान लोकांक त्रास जावपाक दिवप ना. आनी लोकांक तर त्रास जालो जाल्यार हांव नको. म्हाका दिसता पयले आदले टायमार जे लोक दिया पेटोवन घरान रावतालो तीच परिस्थिती लोकांचेर फॅमिलीचेर येतली. बाबा चल लायट बंद कर, दिवो पेटोवन आमी रावया म्हणून. हे करनाका. हे कितें आसता, गव्हर्मेंट हे म्हणटा ते आयज इम्प्रुवमेंट हे जायत गेला, पूण हे भाशेन जावपाक जायना. सो गव्हर्मेंटान कितें आसता, गव्हर्मेंटान म्हणटा तो हेजेर चिंतपा जाय आनी सारके लोकांचे हेजेर पावल मारपा जाय. आमी तुमकां हेवूय सांगूंक कोत्ता, जिल्हा इलेक्शन बुगलेक आहा. हे पावटी आमी आमच्या हाय कमांडा कडेन उलयल्या. कित्याक लास्ट टायम आमी एका तुमी म्हणलेले की आमी आमच्या शरद पवार साहेब तसोच आमच्या सुप्रिया सुलेजी जी आयज एक्टिंग प्रेसिडेंट आहा तेंच्या लागीं आमी उलयल्ले की हे पावटी आमची तयारी आसा जिल्हाक पयली स्टार्ट करपाक.
तेन्ना मागीर कौन्सिल इलेक्शनाक आमची तयारी आहा की कौन्सिल इलेक्शनाक आमी मुखार वयतले. 2000 आयज आमी हेवूय म्हणटा 2027 असेंब्ली इलेक्शनाची वचपाची आमची तयारी आसतली. अविनाश. थँक यू प्रेसिडेंट सर. जशें आमचे प्रेसिडेंट म्हटला तशें बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आयज गोंयांत जे आसा एज वेल एज गव्हर्मेंटाचे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जे आसा बेसिकली अशें दिश्टी पडटा की देर इज अ फिजिकल बँक्रप्सी मेंटल बँक्रप्सी जालेत. दिवाळीखोर जे म्हणटा न्हू हे सरकार खरेंच दिवाळीखोरेचेर वयता काय कितें म्हणजे अशें एक ते आयडिया काडटा रेव्हेन्यू जनरेट करपाक. जशी इलेक्ट्रिसिटीचे बील जे सांजे 5 ते रातचे सकाळी 9 सुद्दां एडिशनल डबल मते चार्जीस 20% वाडोवंक सोदता. So this is the way to generate income. That means there is no income with this government. This government has become bankrupt, fiscal bankrupt and mental bankrupt झालेले आसा. आणि हांगसर गव्हर्मेंटाचे एडमिनिस्ट्रेशन दिश्टी पडना. आओ जाओ घर तुम्हारा है हिंगा इंस्टाग्राम ब्लेम झालेले आसा. तुम्ही मुळ्यान जर थिंगा इतले ट्युरिस्ट खातोड कशी भरलेले आसा लोकल लोकांक थिंगा त्रास करता. पूण टुरिझम सारखे मॉनिटर केलेले ना. खरे आता टुरिझम पीपल आर गोइंग टू युअर बीचीज सगळे गेले. दे आर गोइंग टू हम्पी इन कर्नाटका. इवन फॉरेन टुरिस्ट ऑल आर गोइंग आउटसाइड गोवा अँड दे आर फायंडिंग मालवण महाराष्ट्रात जे बीचीज आहात ते बरे आसा गोंयच्या पेक्षा अँड टुरिझम इज बींग शिफ्टेड. सो गव्हर्मेंटाची पॉलिसी कितें आसा आता गव्हर्मेंटाचे लोक जे पयले आता तुम्ही जर सालिगांव जर पळयत ते another mafia land has become near the Tagikode and this has been admitted by very BJP functionary पयलीचो for ex-minister Dilip Parolekar. That has been so new mafia land has been created by this government and there has been extortion, there has been fleecing of the money, दादागिरी करून तुका पैसे कलेक्ट करता in Panjim market, even in Panjim area all over Goa. So हे कितें करता it is landed to a gunda raj some sort of it. So answer governmentan कित तरी करपाक जाय. पण गव्हर्मेंट काय करपाचें ना. अशेंच आओ जाओ घर तुम्हारा है कोणी येवन कोणी जावचे हिंगा आतां येव म्हणून हांगसर मर्डर कर. रेल्वे आसा जाप करून यू कॅन क्रॉस नॉट ओनली गोवा बॉर्डर यू कॅन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया अँड गो टू बॅक टू बांगलादेश और गो समवेअर टू पाकिस्तान ऑल्सो. अशें सिच्युएशन आयज गोंयांत जाल्लेलें आसा. आमी राष्ट्रवादी ह्या सरकारच्या एकंदरीत कार्यशैली जी आसा तेजेर आमी प्रोटेस्ट मारता. दे बेटर बिहेव देमसेल्फ हे आमी मागता राष्ट्रवादीच्या नांवान. आणि त्या खातीर आमचे फुडले मोग आता जर तूं जर 17 येतलो तर यू हॅव टू कंटेस्ट इलेक्शन. आमी सगळी तयारी केलेली आसा. येता त्या इलेक्शनाक पयले जशें प्रेसिडेंट सांगले आसा आता डिसेंबर ह्याच वर्सा ZP इलेक्शन जावपाचें आसा. डिलिमिटेशन ऑलरेडी जाल्लेलें आसा 50 वॉर्ड्स जे कॉन्स्टिट्युएन्सी. जेन्ना JERCन हियरिंग घेतलेले तेन्ना तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन सजेशन घेतलेलें. सो तुम्ही NCP पार्टी म्हणून तुमची ऑब्जेक्शन दिल्ले की टॅरिफ हायक करचें म्हणून JERC. सी जेन्ना हे टॅरिफ जे वाडयता तेन्ना आमचे एक ऑब्जेक्शन आसताच. तुम्ही दिल्ले फायनली आमी एक पावटी गेल्ले. हे पावटी दिवंक ना गेल्ले पावटी जेन्ना टॅरिफ वाडटा तेन्ना आमी गेल्ले. लास्ट टायम आमी एक पावटी गेल्ले जेन्ना आमी वचोन आमी डायरेक्टली आमी कळयलें की टॅरिफ वाडोवप ना. आतां टॅरिफ कित्याक वाडोवप ना तुमी देखून बारीक पळयात. सी तुमचेरूय हो बर्डन तुमचेरूय येता. हो बर्डन हाली लोकांचेरूय येना. बर्डन हो तुमचेरूय येता. जेन्ना हो बर्डन सगळ्यांकूच लागता तेन्ना जे टॅरिफ जो आयज वाडयला तूं म्हाका दाखय हो टॅरिफ तेणें वाडयता कॉमर्शियल हेका तुमी आतां डायरेक्टली डॉमेस्टिकाक तुमी तर वाडयता जाल्यार हें बेनिफीट कॉमर्शियल कित्याक वाडयना. आतां तें कित्याक हें करना तुमी. आतां फायनली ऑफिस कितल्या स्टार्ट जाता तें म्हाका सांगा. कितल्या स्टार्ट जाता सकाळी फुडें 10 ऑफिस स्टार्ट जाता म्हणटकूच दे कॅन बी फ्री सारके बरे भाशेन हें रावचें अशें ना. ह्या रातच्या टायमार तिका बंद आसता आनी तेगे ऑफिसां दिसाची म्हणटकूच बेनिफीट तेंकां प्रॉब्लेम कोणाक सो डॉमेस्टीक कोण आहाय तेका. आनी हें कितें आसता आयज देखून हें हाले आयज तर हे कॉमन लोकांक जाता जाल्यार आयज मिडिया आमच्यो बगले आहा तुमकांय जाता सगल्यांक जाता. पूण हांव कितें म्हणटा म्हागेले इतले विचार इतलेच की गरीब लोकांक बारीक लोकांक त्रास जावपाक जायना.
बारीक लोकांक गरीब लोकांक जो त्रास जाले तांकां हांव जाणा कशें करून दूख पडटा ती. आतां म्हाका सांग ऑलरेडी टॅरिफ हायक जाल्ली आसा सो No, पण आयज गरीब लोकांक त्रास जाले होय, पण जाल्यार हेच्या खातीर तुमी कितें ना करतले? हे आमी आतां देखून क्लॅरिफिकेशन आमी आयकलां हेजेर. आतां हेजेर आमी मुखार वयतले 100%. कितें आमी करतले? एपील दितले वयतले डायरेक्टली. आमी आमचे करतले. हांव नोटिफिकेशनाकूय रावतालो. मोर्चे हाडपाचे पयले वचोन ऑब्जेक्ट करपाचे. आतां नोटिफिकेशनाकूय हांव रावतालो. आज नोटिफिकेशन येयला जाल्यार हांव नको. हांवें रवींद्र भवनाक सांगले नोटिफिकेशन हाड. नोटिफिकेशन येयला काय ना ते नाच न्हू. हांव तें नोटिफिकेशन डावटान हा पयलीं म्हाका सांग पळय तूं डावटान हा फर्स्ट ऑफ ऑल ना डावटान ना नोटिफिकेशन सो तुमी कितें करतले आतां टॅरिफ हायक आमी डेफिनेटली आमी वयतले. गरज पडली जाल्यार हांवें चीफ मिनिस्टराचे अपॉइंटमेंट मागलो. वेट घाल. हांवें चीफ मिनिस्टराचे अपॉइंटमेंट मागलो. हांवें पॉवर मिनिस्टराक हांवें मागोवंक ना. पण आमी पॉवर मिनिस्टराचे बगले वयतले. जेन्ना लोकांचेर पेज येता तेन्ना आमी लोकांच्या बरोबर हाय न्हू. केन्ना वयतले आमी आयज जॉयंट कित्याक जाल्या. आयज आमी मिडियाक येयल्या कित्याक लागून टू डिस्कशन गो हेड. मिडियाक सांगून मागीर जालेच न्हू. मिडियाक पयले सांगपा जाय. हे मिडिया पयले सांगपा जाय. लोकांक केन्ना कळटले तुमी येतले म्हणून खंयचे आमी 100% ह्या विका आमी वयतलेच. अरे वयतले तर वयतले होय 100% वयतले. हितून तुमचेर कसलो डावट आहा? ना डावट ना. आतां डावट हांव विचारता एक मिडियाक पयले सांगपाक जाय म्हणटा तो पयले तुमी लिगल वो इलिगल पार्टी ती सांग म्हाका. ना तूं आतां ना कित्याक तूं जाणा ना दुसरें पयले तूं सांग इलिगल म्हणजे कितें. आतां हांव नको तुमी सांग जाय. अरे ही पार्टी आमची शरद पवाराची पार्टी. आमचो सिंबल फाटल्यान दिसता पडटा चयला पयला तुवें. इनलिगल कित्याचेर म्हणले तुवें. आतां हांव सांगता हय सांग. फाटल्या दिसांनी आनी एक एनसीपीन प्रेस. अरे बाबा आयक तूं ते पार्टीक लेट मी फिनिश न्हू. तुमचो सिंबॉल पयलींच आसलो तेंचे कडेन. एक उलय. लेट मी फिनिश न्हू. आमी तांकां क्लियर कट विचारले एनसीपी आसा हिंगा एनसीपी ऑलरेडी एज अ प्रेसिडेंट आसा म्हणून. आसले न्हू तुमी दोगूय. तेणीन सांगले ती पार्टी कोण कितें करता पळय ती इलिगल. आमची आहा जी एनसीपी गोंयान आसा इट इज अंडर द लिडरशीप ऑफ अजित पवार. हांवें ताका विचारलें तेन्ना शरद पवार बा आहा म्हणून. तेणीन सांगलें आनी वयल्यान तेणीन इलेक्शन कमिशनाक सांगलां तुमचेर एक्शन घेवचें म्हणून. सो वॉट इज युअर से जालें. हय आतां तूं कंजील बाब तूं म्हाका सांगशी जे तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेयला ते कोण. आमी घेवंक ना. तुमी प्रेस कॉन्फरन्स हाले. तुमकां हे आमचेर एक्शन घेवची म्हूण सांगलां ते कोण ते म्हाका मातशें सांगशी. एनसीपीचे कोण ते एनसीपी गोंयचे वो महाराष्ट्राचे. हा ते मनीस गोंयचे वो महाराष्ट्राचे. पार्टी महाराष्ट्राची. एक मिनिट आय हॅव अ रायट. तुमची पार्टी महाराष्ट्राची न्हू. माझ्या राव रे हांव सांग ते मनीस खंयचे. तूं वळखता तांकां. हांव सांगता ना मरे. तूं वळखता. तुवें म्हाका जेन्ना विचारलें पळय तो पवार फॅमिलींतलो अजित पवार ग्रुपाचे तेंची पार्टी तुजी शरद पवाराची पार्टी. जाण मरे तूं आयक तुवें दाखयला पळय दिसती जाण पडटा मरे तेंचो अजित पवार दिसती पडटा. सो आतां तुमी सांगा खंयचो पवार तुज्या बरोबर आहा. अरे माझ्या बरोबर शरद पवार. आयक ही ओरिजिनली पार्टीचो म्हणटा तो रायट म्हणटा तो अंडर शरद पवार अंडर शेल्टर ऑफ शरद पवार. आता सुप्रिया सुलेजी शी इज हँडलिंग द पार्टी बट एनीबडी कोणाच्यान हे मुडा जायना. म्हजी नॅशनलिस्ट पार्टी शरद पवार साहेबाची पार्टी हेका इनलिगल पार्टी म्हणपा जायना. तूं म्हाका आयज दाखय गोंयचे कोण सांगता तो इनलिगल पार्टी म्हणून. ते काल पयर येयल्ले पळय ते महाराष्ट्राचे. अरे ते कोण ते कोण. आतां हांव तुका ते मनीस ते हांव जाण रे मनीस रे ते. तुमचो पयलींचो सिंबॉल एक म्हाका पयलींचो सिंबॉल तांकां तो आयज कडच्यान मेवला गव्हर्मेंटा कडच्यान हितून मेवला जाल्यार इलेक्शन कमिशनर मेवला जाल्यार ओके. पण आमच्या पार्टीक हें दिला अधिकारी दिला वय 100%. मागीर तांकां आतां 100%. बरें एक सांग पयर प्रेस कॉन्फरन्स जाली तुमी आयकोंक ना ती. गरज पडना कांजील तेची आयकोपाक बिकॉज आय डोंट ट्रस्ट देम. तुमचेर I don't trust them. I don't know them. एलिगेशन करपाक
ह्या खुंयच्या रायटाचेर तो एलिगेशन आमच्या पार्टीचेर सो ताका विचार मरे हय जातलो मरे आता तुमच्या मरे मिडिया मदर हेजेर विचारता मरे हांव तुमचे हेजेर विचारता मरे तेच सगळे हो जो जे ह्या पार्टीचे येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेता महाराष्ट्राचे घेची पयलो म्हणटा तो कायदो रायट म्हणटा तो कोणाकूय येवन कितेंय करपाक पार्टी आपली उबी करपाक पार्टी आपली हाडपाक कोणाकाय बंदी ना हो पयलो प्रश्न कोणाक आमच्यानी स्टॉप करूंक जायना जर कोण कोत्ता जाल्यार एकाय आमी स्टॉप करना लेट देम गो हेड दे हॅव अ फूल रायट बट दुसरे पार्टीक बोट दाखोवपाचे आनी इल्लिगल म्हणपाचे तांकां कसलोच अधिकारी ना हो हांव तांकां हे उदाहरण हांव तांकां दिता आमच्या ह्या पार्टीचे शरद पवार साहेबाची ही पार्टी ही कोणूय जरी तो बोट दाखयता आनी इल्लिगल म्हणटा जाल्यार तांकां कसलोय अधिकारी ना तेणी ते दिसा हाय. तू तेणी डायरेक्ट सांगला की एनसीपी हा म्हणटा एनसीपी दोन्ही अंडर अजित पवार इन गोवा अरे अजित पवाराक नाव Committee येयलो नाव आतां तेजी observer पार्टी नाव करतले येयलें गोंयांत. ना ना अविनाश सांग मरे ताका. कितें सांग म्हाका कितें सांग तुका न्हू म्हाका कितें सांग कोण आलो म्हाका प्रेसार? कितें प्रेसार एक मिनट प्रेसा आसलो हांवें पयलेच सांगलां आयज जरी तर ह्या पार्टी हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी म्हणटा हे घडयाळ म्हणटा ते न्हू आज जरी तर येवन जरी तर आपणाचे हे करता तेका कितेंय करपाचो अधिकारी हो बंद कोणाच्यानी करूंक जायना एक जालें ते मनीस तर गोंयच्या महाराष्ट्राचेच येवन तर गोंया हें करता जाल्यार आमी सगळे गोंयचे आमी महाराष्ट्राचो कोण ना हिंगा हे मनीस पयले एकूच म्हाका एक मिडिया कडेन म्हाका एक विचारपाक जाय वेदर जे मनीस आमची पार्टी इल्लिगल जे म्हणटा ताका तुमी वळखता सारखे तुमी ताका पळयला अरे जो महाराष्ट्राचो प्रफुल्ल पाटील आमच्या भागात आमकां केन्ना झाले ताका वळखता का हो प्रश्न येवंक ना रे बाबा केन्ना येवंक ना आयक आयक ना. प्रफुल्ल पाटील तर येयल्लो अजित पवार येयल्लो हांव जाल्यार म्हणची ना जाल्यार कोण म्हणून कित्याक हांव ताका वळखता बिकॉज तुम्ही वळखता ताका आमी वळखले नो बट ह्या मनशाक आमी वळखना न्हू सिंपल पूण एक आता आनी एक खबर सांग आता ते नॅशनल काँग्रेस पार्टी तुम्ही नॅशनल काँग्रेस पार्टी म्हणटा हय हो ना अरे चाय आता मातसो NCP ते- फाटल्यान. आता वय अरे नॅशनल काँग्रेस पार्टी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एसपी शरद पवार एसपी ते मागीर आयक रे हांव लेट मी फिनिश मागीर. लेट मी फिनिश मागीर. थिंगा तेणे नॅशनल काँग्रेस पार्टी आपण म्हटलं हय. तुम्ही आता एक समज तुम्ही रजिस्टर्ड आहात इलेक्शन कमिशना वाड्यार जाल्यार काल तुम्ही कित्याक वसोंक ना पळय रे. काल meeting जाली. मिटींग आली जाल्यार तुम्ही कित्याक ना ना आमची कोण पावना मागीर म्हणटा तूं आमची कोण मागीर पावना म्हणटा तूं म्हणटा तुमकां ना 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 वय पावना आमची कोण वचो ना कितें जालें सो तुमकां आपयलेले अरे आपयलेले आमकां लेटर येताच न्हू कित्याक आपोवपा नाही ते म्हण येता ते हांव अरे वय रे आनी आपयलेलेच मरे आनी आपयना जाल्यार हांव इलेक्शन कमिशन एकोड विचारतलो तुमकां दिसना इम्पॉर्टंट कशें तें वचून खुंयचे 100% सगळे इम्पॉर्टंट पूण सगळे इम्पॉर्टंट म्हणचे पूण हांव तुका पयलो सांगता जे मिडियान आयज आमकां म्हणलां आनी क्वेश्चन केला आमी विचारला तुका क्वेश्चन करू हा, ना तुम्ही- हे भास ठेवाल तुम्ही म्हाका म्हणला लीगल व इलिगल आमी विचारला अरे बाबा आमी इनलिगल गोंया करबी न्हू आमी विचारला पयले आयक तेणी पयलो म्हटलं तुका, आमी तेच विचारलं तुका. तेचे म्हणल्यार Election- हांवें तुमकां सांगलां इलेक्शन तेका कसलोय अधिकारी ना आमकां इल्लिगल म्हणपाचे आमी ओरिजिनली आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचेर जिखल्या आमी 2 पार्टी जिखले आमी मिनिस्टर आसले तेच सांगला तेणी तेचो आमचे गोंयांत म्हटल्या कोण नासलो? सॉरी हां जाल्यार हेजेर आनी एक सांगता सांग. तेणी आमचे मंत्री म्हटल्या कोण तो आमच्या आमचो cabinet मंत्री कोण आसलो तो आमचो मंत्री तेणीन सांगले आमचे अरे मंत्री. पण कोण तो त्यांचो मंत्री तेणी आसलो? तुम्ही अरे सांग ना. सांग रे आता एक सांग म्हाका. एक मिनिट त्याचो मंत्री पयलो कोण आसलो बरें. तो तेंचेर तो आता हो मंत्री कोणाचो आसलो कोण तुमचो तो? वो तेंचो अरे बाबा कोण तो कोण तो कोण तो महाराष्ट्र- विल्कन हलर्कर दिजा फिलीप मिकी पाचेको हांव मरे तो हय सो एक सांग म्हाका जाल्यार तेका म्हाका नुस्तें दिसता तो ओडकोना तो मातसो दिसता म्हाका नेवो हो महाराष्ट्रासान येयला तेका म्हायती कांयच ना गोंयची म्हायती कांयच ना बरें आता गोंयची आता आनी एक जाता ते मंत्री आसले ते खंयच्या ग्रुपाचे शरद पवाराच्या शरद पवाराच्या ही शरद पवारा कडेन आमचो सिंबल आसलो लोगो खंयचो तोच आसलो त्या लोकां- सिंबल आता हो कोणाचे सिंबल सिंबल आमकडे घडये आसलो एज पर द इलेक्शन कमिशनाचेर आयज आमकां हो सिंबल हे आमकां हो सिंबल आमकां मेवला आतां तुमकांय खबर आहा पूण एक
हो सिंबल पयलीं आमचो घडयाळ ते सगळे बराबर आसले आतां एक डिव्हिजन जालो आमचो सिंबल हो येयलो हय हो आमचो सिंबल येयलो घडयाळ ताका मेळ्ळो सो वाय वी हॅव प्रश्न विचारतो तुम्ही आता झेडपीक रेडी आसा म्हटल्यार फोंड्या इलेक्शन जावपाचें हो जो सिंबल आहा पळय तो सध्या गोंयांत कोणाक खबर ना पयलीं आमकां सगळ्यांक खबर विजय फिलीप म्हणल्यार घडयाळ म्हणून खबर आशिल्ली पण आतां कोणाक खबर ना आमचो सिंबल पात्रांव हो कसो कळटलो लोकांक आमी लोकांक मुगले वयतले आमी लोकांक खबर आहा आमच्या सगळ्या गोंय लोकांक खबर आहा शरद पवार साहेबाचो सिंबल हो म्हणून मिडिया इतले आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता इतले आमी वयता तुमी सगळ्यांक खबर आहा ते उलयता तुमी कित्याक उलयता तेजेर आमी उलयतले ना उलयता तेजेर घालपाची सी आयक हें बाय इलेक्शन ते हेजेर आमी कॅन्डिडेट घालतले वो ते हेजेर आमी कॅन्डिडेट हें करतले हेजेर मरे बसून डिस्कस करपाचो हे आहा बेश्टो कशेंय कितें घालून इंटरेस्टेड आहा पण कॉन्टेस्ट करपाक कोण पोंडा बाय इलेक्शन तुमी इंटरेस्टेड ना आहा ते आमी मिडियाक आमी सांगतले तुमकां आमकां आयक पयलीं आमकां मॅस करपा नाका कितेंय तरी एक मॅस करपा नाका ना तुमी आतां हिंचाता तुमी काडटा आनी घालतले कितें हांवें कित्याक तुमकां सांगपा जाय आतां हांव घालतलो इतलें सांगलें मरे हांवें जिल्लाचें उलयलां मरे जिल्लाचें उलयलां मरे झेडपी तयार 50 कॉन्टेस्ट करतले कितें 50 सीटां अरे आमी 50 कॉन्टेस्ट करून आमी मॅच करपा ना रे सायबा कितले वी विल प्लॅन वेरेवर वी हॅव ए सपोर्ट देर वी विल पुट आवर कॅन्डिडेट नॉट 50 नॉट 50 Barely we have to contest somewhere around आमचे फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाक जे सीट आसलेले ज्या सिटाच्या अंडर झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी येयलेले आहा ते नियरली अराउंड 26 तरी मिनिमम कॉन्टेस्ट लेट मी मेक वन थिंग क्लियर वो जो मेसअप जाले न्हू देर वॉज वन मिस्टर ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आता तू जाणा मग तो तू जाणा मरे I'm coming on this. तू जाणा मरे This is what I have. मग तुमका खबर आहा ना आमकां Let me talk. तुम्ही Let me मीडिया finish. प्रश्न हाडलो मरे प्रेसिडेंटाक सांग जो ब्रिज मोहन आहा तेजो म्हाजे कडेन न्यूज आहा आमच्या एनसीपीचेर तो कितें म्हणटा he doesn't have any committee in Goa. He doesn't have any office in Goa. He is going to start from a zero. So Brijmohan Srivastava's own admission before the press, there is no NCP of Ajit Pawar as on today, as on this when he came. So he is going to start from a scratch. And he's वळखले by press. No press up तुम्ही I know Ajit Pawar. I know Govindra Pawar. I know all those people down there. त्यांका सगळ्यांक तेणी धाडला मरे Ajit Pawar बोलतो ना आता मरे भुजबळ साहेब मरे महाराष्ट्राचो छगन भुजबळ. जगन भुजबळ त्याने म्हाका फोन केला आणि त्याने म्हाका विचारले जुजे देर इज एनीबडी इन गोवा आपणा पार्टीज कोण हा हांवें म्हणलें वीच युअर पार्टी सर नो माय पार्टी आवर पार्टी हांवें म्हणलें नोबडी बिकॉज आय डोंट सी देम बिकॉज एटलिस्ट कितें लोक आमकां वळखता लोकांक आमचे खबर आहा आनी लोकांक सगळ्यांक देखून एक खबर आहा कितें बाब जुए फिलीप अविनाश हो आमी हाय म्हणून हांवूय कन्फ्यूज जालो खंयची पार्टी म्हणटली ते भुजबळ सावंत कोण कितें खंयची पार्टी हांवूय नको न्हू तो भुजबळ तो हिंसाता ते खंयची पार्टी की फायनली भुजबळ आमचे बरा ना त्या ग्रुपान तो खंयच्या पार्टी ना सो मेबी आतां तूं अजीत पवार न्हू अरे तूं हांव कितें म्हणटा तुका तेका पयलीं सद्या खबर ना आमचे पार्टीचे आमचे हे गोंय कितें कोत्ताय ते हांवें सांगलें ताका नोबडी तो दुसऱ्याक सांगो लागलो अरे ही से तुजे से नोबडी रोखडो दुसऱ्याक धाडलो ना दुसऱ्याक सी हांव म्हाज्या ते पार्टीचे हेजेर हांव म्हाज्या बॉदर जायना पयलो क्वेश्चन म्हणटा तो वो आनी ते तर कितें आयक रे सिस्टर कन्सर्न आनी ब्रदर कन्सर्न ते आमकां लागना तुका हांव कितें सांगता ते पार्टीचे हेजेर आमकां कांयच लागना आनी हेजेर आमी कांय विचार देखून करपाना
कित्याक तेंचे पार्टीचे तें कितें आहा तें कोण दी न्हू. आय एम नॉट गोइंग टू स्टॉप देम. नो बडी हॅज अ रायट टू स्टॉप देम. ओके जुजे बाबा तुमच्याकडे सगळे कमिटी आहा सगळे मेंबर कितले आहा तुमचे टोटल ओव्हरऑल ब्लॉक बी रेडी आहा सगळे बाबा चल कित्याक तुम्ही झेडपी वयता 20 ब्लॉक कॉन्टेस्ट तूं आतां कित्याक तूं आतां म्हाका विचारता आमचे सगळे रेडी आहा ब्लॉक बी सगळे वय सगळे ब्लॉक सगळे आमचे रेडी आहे. हुंय ते रेडी आहा. अरे बाबा तुम्ही आता सांगपाक कितें जालें कॉन्स्टिट्युएन्सी 40 आहा न्हू. सो यू शूड टेल मी आमचे जे सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कुड यू स्पेसिफाय सर्टन. ना आय डोंट वॉन्ट. अरे ते नाका ना बरें तुमचे एक झेडपी आहा गोंयांत एक पूण झेडपी आहा अरे तुमचे. आता एक सांग म्हाका कॅन्जेल आहा काय मिन्सर वय हा ते आता तुमचे दोग जाण आहे. दोग जाण आसात ते आता तुमच्या वांगडा काय तेंच्या वांगडा. आमची बारा आहे आमची बारा आहे तुमच्या वांगडा. अरे 100%. तुमचो लोगो अरे आमचे वयल्यान ते आमचे चीफ महिला या मरे ते चांगले म्हणटा का ते म्हणटा आमचे झेडपी म्हणटा मरे आमचे खबर आहा तेवूय तुमकांय खबर आहा. सी कितें आहा आमची तयारी आहा आनी आमी तयारीन आमी मुखार वयता. कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां आता- कांयच सांगना तूं फकत सांगता आपणा कडेन रेडी कॅन्सिल वाय हॅव टू तुका हांवें सांगपाक कितें पूण वीस- जाय टायम येतलो हे- हांव तुका सगळें सांगतलो. 20 सिटां मेळटले. टायम येतलो आयक रे टायम येतलो आमी तुमच्या बगले बसतले. टायम येतलो कितले फावट तुज्या फ्रेंड बसला ते म्हाका कितें कितें सांगला सांगो सांगो आता एक म्हाका आता गोवा फॉरवर्ड मागीर सगळे ऑपोजिशन एक जाले आता हे करता कॉलिब्रेशन तुम्ही वयतले काँग्रेसीन बी आपयत जाल्यार सी 100% वयतले आमी सगळे बरोबर आहाय प्रॉब्लेम ना आमी सगळे खबर आहा तुमकां आमी उगडास आसा गोवा फॉरवर्ड वय वय सगळे आमी बरोबर आहाय. सी आमी बरोबर रावन हें करतले. आतां तुमकां हांव एकूच सांगता म्हाजे एक मिडियाक सांगपाक जाय आसलें जेन्ना हे काँग्रेसाचे आनी आम आदमीचे जे हे जालें ते सारकें न्हू कित्याक सगळे बरोबर रावपाक जाय. आतां इवन देखून खंयच्याय पार्टी जरी तर म्हणटा बीजेपी सोडून जरी तर दुसरी पार्टी खंयची ऑपोजिशन म्हणटा आमकोडे आख्खे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां घालपाची आमगे सगळी तयारी आहा म्हणटा ती हें सारकें न्हू. कित्याक सगळे म्हणटा ते एक लास्ट टायम जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शन येयल्लें तेन्ना हांवें काँग्रेसाच्या ऑब्झर्वराक सांगलें की आमी जाणाय जेन्ना लोकसभा इलेक्शन येता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक आमची गरज पडटा आनी आमी सगळे बरोबर रावता. आमी तुमचे कॅन्डिडेट जिखोवपा बरोबर रावता. वेदर हे अलायन्स हो जे आहा ते आमचे उत्तले वो ना हेजेर हांवें ताका म्हणलेलें नो सो दॅट डोंट कीप एनी डावट ऑन इट. सी दॅट वॉट वी आर ऑल आर टुगेदर इन दी अलायन्स हे आयज पासून हे आहा आनी हेजेर आहा आमी सगळे बरोबर रावन ऑपोजिशन सगळे बरोबर रावन इलेक्शन 2007 ते तुमच्या 20 सिटां जर कॉन्टेस्ट करपाक जाल्यार अलायन्स जर जाल्यार तुमकां 20 मेळटले ना ते तुमकां दिलें की तुमी समाधान आसतले. आयक हें बेश्टें मरे आमी पॉलिटिकली कितले मायलेज घेवपाक आमी जरी तर म्हणत आमी 20 कोत्ता म्हणून 20 पॉलिटिकल मायलेज घेता रायट कॅन्जील राव कॅन्जील कितें आसता डिस्टर्ब करपा पडटा. तुवें म्हाका विचारलें कॅन्जील मदें उबार ते कितें आसता कॅन्जिलायज तेंच आहा हे कितें जाता हे तुवें म्हाका विचारलें 20 कॉन्टेस्ट करपाचे आहा काय म्हणून 100% आहा. एक मिनट 100% आमकोडे 20 कॉन्टेस्ट करपाचो हे आहा. पूण राव एक मिनट पूण दॅट इज अ क्वेश्चन मार्क आमकां करपा नाका कितें करपा नाका नो 20 घालून हे भाशेन डिस्ट्रॉय सगळें करपा नाका. जेन्ना आमचे खंयचे कडेन कॉन्स्टिट्युएन्सी स्ट्रॉंगली आहा थिंगाच आमी डिमांड करता. तुमकां आमी सांगता तू 20 म्हणटा मागीर म्हणटा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयच डिमांड करतलो कशें कितले कितें सांगलें तुम्ही एक दोनाचेरूच ना ते मागीर पळोवया रे बाबा. अरे देर इज अ टायम रे बाबा. 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें सांगून मिकी परत येता
दोन हारी इतले हे जायनाका तुम्ही बेश्टे कितेंय विचारी नाका मागीर कितें जाता प्रेस भाशेन तुम्ही कितेंय विचारले काय ना फकाण जाता ते भाशेन जावपा जाय सो यू हॅव टू बी सिरियसली वी ऑल्सो बी सिरियस वी ऑल्सो सिरियस सो फायनली आम्ही तुमकां स्ट्रिक्टली सिरियसली आम्ही सांगता आमची तयारी हा आमची तयारी आम्ही करतले आणि हे तयारीचेर आम्ही मुखार वयतले हे कितें आसता कितें आसय तुम्ही आमचे कितें आसता मोदें कितें आमी तुमकां रेस्पेक्ट दिता तुम्ही आमकां रेस्पेक्ट दिता पूण आमी कितें आसता आमचे घालपाची एज अ पार्टी म्हणून घालपाची आमकां जायते जाता 20 घालूंक जाता आमकां गेले ते फावटी आमी गायलेले न्हू घालनासता रावलेले गायलेले पूण फायदो कितें जाता सो आमी कितें आहा ती लायक मायंडेड थोडे आहा तेजेरूच आमी मुखार बरे भाशेन मुखार वचपाक जाय मिकी पाचेकरने अप्रोच केलो ना बाबा मिकी पाचेकर ना आता त्याने तुका कित्याक विचारले 20 हितून येस बिकॉज क्लियर सांगले तुमचे काम आसा मेंबर थोडे पण तुमचे वोटर सपोर्टच आसा तुमकडे 2 झेडपी आमले वय ना आसा न्हू सो ते 2 झेडपी ती पण ना आसा ती 2 झेडपी आहा थिंगा पण बसता आमचे सेंटर आहा मरे हे आहा मरे थिंगा पण स्ट्रॉंग आहा तुम्ही ते सांग न्हू 100% स्ट्रॉंग आहे सो थिंगा तुम्ही बसतले अरे बसतलेच घालतलेच तो सीटा क्लेम करतले होय तुही म्हाकडे चाले उमके घालतो म्हणजे घालतले मरे पण तू ना सांग ना किती कॉन्फिडन्स कॅन्सिल हे देखून कितें बरें अंडरस्टँडिंग करून हे सांगपाची गरज आहा ही झेडपी कॉन्फिडन्स खंयच्यो तुमचे 2 आहा खंयच्यो अरे तू आतां सांगला बरें तुका ह्यो 2 रे तुमच्यो आनी 2च न्हू आनी सुबेज आहा मातसो राव मातसो पासियन्स घ्या आमी होय पासियन्स घ्या तुम्ही हांव जाणा मिडिया तुम्ही सामको तुमगे हे लागला म्हणून जाणा कितें चोवपा म्हणजे तुमकां जाण जावपा जाय सो फायनली वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट जिल्हा परिषद त्यांच्यात ऑफिस ओपनिंग असतं आणि त्या टाइमवर जर भुजबळांनी तुमका फोन केलो इन्व्हाइट केलं तर तुम्ही ना पात्रांव सी आय एम व्हेरी सिन्सियर आय एम ए सिन्सियर पर्सन आय एम ए सिन्सियर सोल्जर शरद पवार कळ्ळें तुका न्हू आयज पासून हांव 20 वर्सां ही पार्टी हांव आयज पासून घेवन आहा आनी हेजेर कसलोय डावट ना हांव हे पार्टयेन आहा आनी हे पार्टयेन आसतलो पळय विजयान सगळ्यांक आपयले तेन्ना तुमकां आपोवंक ना विजयन म्हाका कितें सांगलें आतां तुवें प्रश्न केला म्हणून वच सांगता विजयन म्हाका कितें सांगलें दे हॅव कॉल्ड ऑल द MLAs ऑफ हेच्या पार्टीत कोणाच्या ऑपोजिशन पार्टीच्या म्हाका विजयान हांवें विजयाक फोन केलो आमकां MLA तो एक मिनट